आता थोडे लोक असे म्हणतले असतले की धुईनात तुम्ही बांगडे। आता हेतून बरे कट मारून तो मसालो तीन केला तो भरतले मग आता पडीस तर रांदता जाल्यार तो कितें साफ करतलोच न्हू, टॉयलेटीन भरला जाल्यार तेय करतो। रॅप करून रेडी दवरलेले आसा आता। हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स। कशी आसात तुम्ही? आय होप ऑल आर फिट अँड फायन। आयज आमी वयतात भायर आउटडोर कितें करपाक सांग, मसमशीत सारखे बांगडे गवतान फ्राय करपाक। गवतान बरे भाजता आनी गवतान बरे बांगड्यांक बरे भितर स्टफिंग बीन करून फूल पावर भाजून खावपाचें काम करया। चलया फुडलो प्रोसेस तुमकां दाखयता। लेट्स गो। सो गायज आपण माझा मसालो आता काढून जाल्लेलो आसा। एका मातसो शिजोवन मातसो दाट करपाक जाय, मागीर ह्यो चड दीस उरता आनी टेस्टूय बरो येता। खूप बरो येता गो। आनी हेतून कितें कितें घालतात गो? हेजी रेसिपी हांवें तुमकां पयलीं शेअर केल्लेली। म्हणून तुवें परत शेअर करूंक ना? तुका त्रास जातले आसले न्हू वा? सांग मगो आता या मगो सकयल गवताचे भाजी या मगो। फुल पावर काय बेश्टे वयल्या वयर बरें। ओके सो गाईज आमी आता फायनली सकयल पावलेली आसा। पळय आनी काय बरे पळय मसमशीत सारखे बांगडे पळय कितले पॉवरफुल ताजे आहा पळय ते। आता थोडे लोक असे म्हणतले असतले की धुईनात तुम्ही बांगडे नवी आसात तशी। धुईना असताना कितें आमी काय काम करिनात। आमी बँकेन डेपॉझिट करूंक वयता थंय बॉक बीन लुमिनान। आता एक सिंपल लॉजिक, मनीस तर रांदता जाल्यार तो कितें साफ करतलोच न्हू, टॉयलेटीन भरला जाल्यार तेय करतो। सारखे मगो मनीषा, कॉमन सेन्स। आता ते आता कॉमेंट मारून कोण ना कोण एक आसतलो देड शाणो, गरम उदकान कित्याक धुंक नाय गो, थंड उदकान कित्याक धुंक नाय गो। सो तेंका ही मेसेज चड व्हडलें काय ना, डोंट टेक इट टू युअर हार्ट। फुल पावर सारखे कासपाचें काम चालू आहा। आनी येता पळय हे पात्रांवाक वास येयला शुवर, हो येता स्लो मोशन किंग कसो पळय। कोंबड्या आहा तेका पळय, कास्ताच दिसता पळोवपाक। तुजो टाइमपास जाता तो न्हू, मम्मी ना आनी मोबाईल गो तुजो परत चार्जिंग दीसभर चार्जिंग। हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स। कशी आसात तुम्ही? आय होप ऑल आर फिट अँड फायन। आणि आयज आमी करता फूल पावर सारखे बांगडे फ्राय। कशे गवतान, शेत आमचें लुल्ललें आसा न्हू, सो शेतांतले थोडे गवत घेवया आनी बरे बांगडे फूल पावर करून खावया। आनी एक न्हू तुमकां कितें सांगूंक सोदता, मनशा कडेन कांय ना आनी फुडलो मनीस तर न्हू आपणाचे 2 रुपयांतलो समज तुमकां 8 आणो पासून दिता न्हू, जाल्यार त्या मनशाक कितें म्हणूंक जाणा, थँक्यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू म्हणूंक जाय। 8 आणो कित्याक दिला? म्हाका 100 रुपया जाय आसले। नॉट गूड। हेतून तुमचे कळटा की तुमचे संस्कार जे आवय बापायन दिल्या पळय ते रॉंग दिल्या म्हणून, हेतून सारकें कळटा। सो हे तुमकां न्हू हांव इनडायरेक्टली दिता, अशें म्हाजे कडेन केलें कोणी तरी। सो ते म्हाका बरें दिसोंक ना, कितें दिलें कोणाचे आपणाचे पोटाचे कमी करून दुसऱ्याक वचोन हेल्प करून काय अर्थ ना। आयज काल तुमकां खरें सांगता, फुडल्या मनशान न्हू अंडरस्टँड करूंक जाय, बाबडे ते भुरग्या कडेन खंयचे येयले काय पयशे, तेणी बाबड्यान मेहनतूच केल्या आसतली, तो बाबडो हेल्प करता, तशें आसता तें सारकें न्हू। आनी येस, आमी जी व्हिडिओ घातलेली ते बाबडे तिगाय ब्लायंड हेजी, ती तुमकां आवडली आसतली न्हू। आनी पळयलां आसतलें तुमी तेंचो स्ट्रगल कसो पळय तो, व्हेरी डिफिकल्ट। हो संवसार न्हू सारको डिफिकल्ट। आमचे कडेन दोळे आहा पूण आमकां ह्या दोळ्यांची व्हॅल्यू ना, तेंचे कडेन दोळे ना तेंकां व्हॅल्यू आहा। ती कितें म्हणटात जाणा,
वॉट इज युअर बिगस्ट ड्रीम म्हटल्यार न्हू तेंचे पयशे नाका, तेंकां घर नाका, खावपा जेवपाक काय नाका. आय वॉन्ट टू सी समवन, ही तेंची बिगस्ट ड्रीम. सो पळयात कशी कितें ती लायफ. चलया आतां करया बांगडे फ्राय, चड इमोशनल जावं नाका. रॉकी भाई के लिए बांगड़ा खा खा रॉकी, तू खा, काय प्रॉब्लेम ना, तुकाच बोलला ते. चप्पल का चमड़ा. हाँ खा 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 रॉकी खा, काय पोना का उठेन तू शर्मा रहा है बेटा, समझ गयो. अन्वी, ये जो रॉकी है वो क्या खा रहा है? मछली जल की रानी है क्या? उसका जीवन का पानी है, रसना है या चाय है? फ्रूटी है. फ्रूटी. हाँ ओके 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 समझ गया. चकचकीत दुला. आम्ही हे सगळे दाखयनात, सगळेच कितें दाखयतले. कॉमन सेन्स लोकांक आसूंक जाय की बाबा कितें रांदता जाल्यार धुतात न्हू. ऑफकोर्स आमकां खुद खावपाक एक दिसना गो आग ती, धुय नासतना खावपाक. पळयात सल्ले चकचकीत धुता पळय ते, आनी सल्ले शायन जाता पळय 3D कलर कसो. रगत येत आहा तेजे. हय रगत पिया गो आग. फैमिली साइड में शानू ये क्या कर ली है? ये पागल है. हाँ ये पागल है, पागल औरत. आता हेतून बरे कट मारून तो मसालो तीन केला तो भरतले मग आता. एका आता पहिली बॉल्सा करता. बॉल्सा करता म्हणजे नाही हेजे जीन्स पॅन्ट कित्याक ना तेका? हे पळय बॉल्सा. चड्डी घालूंक ना न्हू का तेणे. हे पळय हे पळय आता हे बरे भरता न्हू का. हय हे भरले का मागीर गोवतान फ्राय जातले. हय आनी आमी पळय काय बरे एनवायरमेंटान आसात पळय. पळय कितले पिसफूल सारखे पळय. आनी हांगासर कितले घोटेर आहा ते तुमकां दाखयता पळय. हे पळय सुकण्यांचे घोटेर. असले घोटेर न्हू म्हाका खूब लायक. हांव पडत न्हू जाल्यार घरा कडेन व्हरता. आनी असले 2 हांवें म्हाज्या भावाक घडोवन दवरल्या घरा कडेन. तो जेन्ना येतलो तेन्ना, आतां नेक्स्ट टायम तो जुनान येतलो भायरसून, तेन्ना ताका दिवपाचें. कटींग चालू आहा, कटींग कटींग पे कटींग कटींग पे कटींग. हेजेय दिवपाक जाय नाल्यार हेकाय नाल्यार कमेंट येवंक गरम उदकान धुव मुगो. आग तू कितें म्हणूंक सोदता ह्या बद्दल? हरशी आमी हे दाखयना आसले, थोड्यांक पळोवपाक वाज येता न्हू. थोड्यांक पळोवपाक वाज येता, ते साफ करता काडटा पळय ते. कित्याक कॉमन सेन्स आसतात धुता म्हणून, पण आता तर दाखोवचेच पडटा आमकां. पाया हय फुल पावर सारखे भरलेले आसा बांगडे. हे पळय. सो आता खोल्यान हे रॅप केल्लेले आसा. हे पळय केम्याचे खोले आनी बिश्टीनी ना पळय बरे रॅप करया आता फुल पावर सारखे. हो हय ज्योती इतल्यान व्हरतले आसले. हे चालू आहा पळय रॅप करप. हे पळय आनीक 3 उरल्या रॅप करपाचे. 3 काय 4. हो पळय एक हांगासर आसा. हे पळय रॅप करून रेडी दवरलेले आसा आता फुल पावर सारखे. आता हेज्या आता बँकेन वयतले. चालू आहा पळय. हे कितें गोवन पळय मस्तीखोर गोवन. जातले मुगो फुल सारखे. हे पळय जियो रे बाहुबली. सो हे पळय आता कितें जावपाचें आगो हेचे फुडें मनीषा? इसका मच्छी का लाश जा रहा है अंदर. अभी हम लोग घुस के खाएंगे. अबे गे सगळे खालो नका. ये लग
गई आग। ये लग गई आग। 6 मछलियों के बीच में आग लगा दी दीदी ने। मछली है जल की रानी, जीवन है उसका पानी। हे बघ, इथून घातले आता बांगडे। इसके अंदर डाला है मछली, मछली फ्राई। तो ग्रीन झंडा फॉर मस्तीखोर गोवन्स। हे बघ, हे केला मनीषान, हे केला आमचे मनीषा राणी। फुल पॉवर। तुम्ही माशी किती नजर करा रुपया। मेरी हैंड राइटिंग है। फुल पॉवर आहे ते गोवन्स बरेला ते चढ बरे असता गोवन। मस्तीखोर गोवन्स, गोवन हे मस्ती। बघ, हाँ। भाजलेले असा। जय बात, फुल पॉवर सारखो बघ। ओके, सो तुम्ही पोवू शकता कितलो पॉवरफुल भाजलेलो असा पळय तो। आणि हेज्या वांगडा न्हू कोण तरी बियर पियत आसतलो। आणि हायेन पळय कितें हाडूंक लायला मनीषाक च्या, कित्याक च्या माझी फेवरेट सारखे। हय। मागीर पळयात, वाव कास्तात जरा आवयस, फुल पॉवर। यम्मी। आणि भितर कानो असा पळय, तो सोडून बरो लागता। हांव एकल्याच मनशाक सारको मिस करता। तू सांग पळय कोणाक तो? एलिस्टर ब्रो। एलिस्टराक आणि बायक मिस करता खूप सारको, फुल पॉवर। मैं तो ये आता लोक म्हणटले बाय कोण बाबा, रोमॅन्सियाक हांव बाय म्हणटा, फुल पॉवर सारको। हे बय, मसाला घेता। मसालो बरो लागता तेजो। हे बय, मनीषान मसालो वयर घातला पळय सगळो। दीदी का हाथों का खाना। हाँ। आणि तुमका फोकाणा दिसतली। हे बय, हे 2 ग्लास चायेचे माझे। फोकाणा घेतला करेक्ट, हे 2 चाय माझी। कित्याक ते सांगू, कित्याक 2 ग्लास कित्याक म्हाका ते सांग। एक दीदीक दिलेले, दीदी पियानो तेका लागून तुवें घेतला। हा, मागीर च्या माझी फेवरेट। आग ओ आग, तुझ्या तकलेर पाल असा। कितें सांगू नाका। हय पळय, पाल असा पळय, चेक कर, पातलाय पळय। मोये 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 मोये। अबे खराब कर दिया शानवी ने, उसको चिपकली को खराब कर दिया। दिखाओ शानवी, दिखाओ हाथ में दिखाओ। सानवी सुपर ये देखो सुपर हीरो। आज गांव जा रही है ना। आज गांव जा रही है रे तू? गांव से मेरे को वो खट्टा मीठा लेके आवा। अबे कितलो भूक लागला पाहिजे, आणि रोकड्यात काबार गेले जेवण। सो आग झाले तुझे बांगडे खाऊन? हय हा, हय, कसे असले बांगडे? यम्मी असले। खरे खरे सांगू, फोटो नाका। हायन बांगडो केल्लो जाल्यार यम्मीच लागतले न्हू, असो उलो नाका जसो की तू केल्लो कसो आणि म्हाका म्हणटा काय काय म्हाका लय आवडले। जाल्या काय करपी कोण हा, म्हाका एक सांग, किये कुल्ल्यो तर गरम उदीक कुल्ल्यांचेर घालीत जाल्यार कुल्ल्यांचो टेस्ट वयचो ना? वयतलो। मग कुल्ल्यांक गरम उदकान घालता दर्शी? जित्यो आसा जाल्यार मारपाक घातल्यार चलता, पण म्हाका ते लायक जायना, मागीर तो टेस्ट वयता न्हू, हवी शिजतात न्हू त्यो कुल्ल्यो। तेच न्हू। हय, कुल्ल्यांक बरें घासूंक जाय, सायडीन चिकल आसता मात तेंका बरो ब्रश घेवंक जाय आनी घासूंक जाय। खिजे पचकयले आणि कितें घालूंक जाय तर पतंजलीची पतंजली न्हू, पतंजलीची कोलगेट, इल्लेशें मीठ घालूंक जाय उदकान आनी तेका बरो घासूंक जाय। असो कितेंय सांगू नाका, सायडीन तेजे शळा आसता। शुअर मग? शुअर। कोणाची गॅरंटी? मोदीची। अरे बरें, मोदीची गॅरंटी आल्यार म्हाका कांयच भंय ना। हय, आमी न्हू आयज फुल पॉवर बांगडे खाल्लेले आसा। माझी हायट वाडल्या पळय। आवय पळय, माझी हायट वाडली। सो गाईज, आमी न्हू फुल पॉवर बांगडे खाल्लेले आसा आणि मज्जा येयली। तुमकां तर खबरूच आसा हो बांगड्यांचो सीझन म्हणून, आनी हांवें अशें आयकल्या खंय ते आमचे बागान 100क 25 बांगडे दिता। पळयात कहें कितें नको। हय, आनी आयचो
जे माझे कितें म्हणटा ते बांगडे भायर करपाचे एक हे आसले की आमी करता म्हणून भुरग्यांकूय बाबड्यांक खावंक मेळटा. आमचे सोडूनच घर भुरगीं बाबडी आवडीन खातात. दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट नो बा. उमेद कशी. हय. आनी आयज फ्युनरल जाल्लो आसा रोनाल्ड म्हज्या फ्रेंडाचो. बरें दिसोंक ना म्हाका. वॉट टू डू. मनशाच्या हितून बरयला तेच मेळटा मनशाक. सारकें न्हू. आनी येस फाल्यां न्हू आमकां एक यूट्यूब फॅमिलीन इन्वायट केला लंचाक. खंय कितें तें आमी तुमकां सांगिना. डायरेक्ट आमच्या फाल्यांच्या ब्लॉगानूच तुमी पळयात खंय तें. न्हू हय सारकें काय रॉंग म्हटलें की सामकें म्हटलें. तुवें सामकें म्हटलां. तू सामकें म्हटलं. तू केन्ना रॉंग म्हणटा काय. आनी स्टॉला बद्दल न्हू म्हाका खूब जाणां विचारता. वियोना गजानन आनी टायरनाचो स्टोरा बद्दल न्हू अजून म्हाका वियोनान कॉल मारूंक ना. म्हणजे एक्झॅक्ट तेका स्टॉल नंबर पडोंक ना. ज्या टायमार तो स्टॉल नंबर पडटलो तेन्ना ते म्हाका कॉल करतले पेरेस्तारा. तेज्या उपरांत मागीर आमी तुमकां ब्लॉगान स्टॉल नंबर घालता. आतां स्टॉल मेळटा काय तेका बाबड्याक भायर घेवन उबें रावचें पडटा. हू नोज. सामकें न्हू. आतां तर ओल्ड गोवाचो सरपंच बीन म्हाजी व्हिडिओ पळयता जाल्यार एक रिक्वेस्ट करूंक सोदता तुका प्लीज तेंकां स्टॉल दिया न्हू बा. तो एक स्टॉल फुकट तेंकां दीत जाल्यार काय कोण गरीब काय जावचो ना. एटलिस्ट तुमकां तेंचे खंय तरी आशिर्वाद खंयचो तरी बरें मागतली बाबडी. देव बरें करूं म्हणत न्हू. तेंची फॅमिली तरी बरें मागतली. तशें आसा. आनी रॉंग म्हटलं काय रॉंग. तूं रॉंग म्हटलं म्हणटा ना रे. आनी आमी फाल्यां वयपाचें आसा लंचाक. खंय कितें तें फाल्यांच्या ब्लॉगान तुमी पळयात फूल पावर सारकी. आनी येस म्हाजी न्हू बीस्ट घरा कडेन आसा तें तुमकां सांगपाक हांव विसरलो. शी इज फायनली बॅक आनी फूल पावर जाल्लेली आसा सारकी. हेज्या बद्दल तुमकां फूल प्रॉपर व्हिडिओ न्हू हें करतले अंकिता. हेज्या बद्दल फूल सारकें फूल इंजिना बद्दल सगळ्या बद्दल तुमकां हें सांगतलें व्हेरी सून. कितें आहा जाणां म्हाजो एकूच तेदो पार्ट न्हू भायरसून येवपाचो उरला. म्हणजे तो कस्टम्स ड्युटीन न्हू अटकाला आनी ते कस्टम ड्युटी भरची पडटा खूब. सो म्हाजो जो एक फ्रेंड आसा कस्टम ऑफिसर तो सद्या ड्युटीर ना. नाल्यार म्हाजें काम मातशें बेगीन जातलें आसलें. सो सॉरी गायज. हेच्या खातीर मोर 2 दीस धरून चला घालता हेच्या बद्दल एक फूल पावर ब्लॉग न्हू बा. आनी आमी न्हू तुमकां वॉट्सॅप नंबर दिल्लो तेजेर आमकां कितें म्हणटा ते व्हिडिओ कमी पूण खूब बरे ब्लेसिंग्स गावलेले आसा. खूब जाणांनी कॉन्टेक्ट केला म्हाका. थोडे जाण लजतात. आनी एक म्हाका अशी एक मॅसेज येयल्लेली आसा ती पोवन न्हू म्हाका खंय तरी अशें बरें दिसोंक ना. एक भाव आहा आमचो यूट्यूब फॅमिली. तेका डायबिटीजान बाबड्याचो पांय कट जाल्लो आसा तेजो. आनी तेका पळोवपी बाबड्याक कोण ना. म्हाकाय टायम मेळना. फोंड्याचो तो. व्हेरी सून हांव तेजे कडेन मेळपाक वयपाचो आसा. सपोर्ट करा त्या बाबड्याक सपोर्ट करा न्हू. इतले तुमी हेल्प करतात म्हाका सारकें न्हू. आनी येस आयचो ब्लॉग तुमकां खूब प्रमाणान आवडला आसतलो न्हू. जे म्हाजे कुकींग एक्सपर्ट आनी जे म्हाजे भाव भायर आसात स्पेशली एलिस्टर तेका नुस्तें धरपाक भायर कुकींग करपाक खूब आवडटा सारकें. तेका खूब आवडला आसतलो ब्लॉग हो आय नो. आनी भावा तूं व्हिडिओ पळयता जाल्यार कॉमेंट पावरफूल एक मार आं ब्लॉगाचेर आमच्या न्हू. आनी दोज वन न्यू टू माय चॅनल बरो मुहूर्त आसा. चॅनलाक सबस्क्रायब करा. कॉमेंट करून सांगा आमचे व्हिडिओज कशे आसता पळय ते. मेळटा तुमकां एक फूल पावर व्हिडिओन. टिल देन बाय बाय. बाय बाय. फाल्यां मेळटा तुमकां न्यू व्हिडिओन इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. बोरिंग न्हू. आनी आमच्या आनी एक युट्यूब फॅमिली आसा तुमी पळयला आसतले न्हू गुरू ग्राफिक्स म्हणून. हेच्या बद्दल गुरू ग्राफिक्स तेजी बायल न्हू कितें कितें बाबडे करीत आसता घरान खावपाक. फूल पावर डिशीज सारखे. आतां आमकां केन्ना तुमी इन्वायट करता ते पळोवया.
आम्ही बाबा येत जाल्यार सगळे किचनात कितले आहा तितले जेवण काबार जातले. पळय काय कितें तें तुम्ही पयला आसतले आनी खायत आमी आसता खायत आसता. आमकां खावपाक दिता जाल्यार इल्ले पावना, खूब जाय. पळय काय कितें तें